इश्यू म्हणजे म्हजें पर्सनल वोटींग हांव आनी म्हाका बायलेक एका हातूंत घाला पार्टान पार्ट 22 आनी हांव पार्ट 16. सिमिलर सिच्युएशन म्हज्या भावाचें जाला. बायलेक एका पार्टान घाला आनी ताज्या भावाच्या बायलेक आनी तो एका पार्टान आसा. आमी रावता सगळे एकाच घरान. एकूच पार्ट्यान आसूंक जाय आशिल्ली. आतां नेक्स्ट इलेक्शनाक करेक्शन करचें पडटलें. बट दॅट मिन्स खंय तरी कितें तरी चुकता अशें दिसपाक लागलां. हांगाय आमी आतां पळयल्या आतां कांय इश्यू आसा. हांगा कांय वोटर आसा तांची एपीक कार्डाचें नांव एक आसा. प्रिंटींग हांगा जे रोल आयल्या त्या प्रिंटिंगाचें नांव वेगळें आसा. कोणाक मदीं नांव एडिशन जालां कितें जालां. सो इज इट अ डेलिबरेट मिसचीफ बाय द BLOs और इट इज समथींग वीच इज एरर असो आमी बेनिफीट ऑफ डावट दिवया सद्या. पूण म्हाका दिसना कारण ते जे हांगा जे लोक हांगा पर्टिक्युलरली ह्या 3 बुथांचे जे वोटर्स आसा ते चडशे आसा ते नॉट एज्युकेटेड एज सच. त्या फाट जाल्ले आमी सांगिल्लें की करेक्शन करा म्हणून हें रॉंग म्हणून पूण अजुनूय जावना. सो आय थिंक आय विल हॅव टू इमिजिएटली गेट दीस डन. आमी करचें पडटलें BLO वचून मेळचें पडटलें आनी एड्रेस दिवचो पडटलो प्रॉब्ली की हे बाबा हें सारकें ना म्हणून तुमचें. कारण आज बायलेक एके कडेन वोट करूंक वचचें पडटा म्हाका एके कडेन वोट करूंक वचचें पडटा.